गोवा फॉरवर्डाक गोंयकारांनी येवकार दिला. गोवा फॉरवर्डाचे चारूय उमेदवार येतले म्हणून अध्यक्ष प्रभाकर तिमलेक दिसता. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या युतीमदी लुइजिनाचो कमर्शियल इगो आडवो आयलो म्हणून तिमले उलयलो. प्रुडंटाच्या गजालीत गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष प्रभाकर तिमले उलयलो. गोवा फॉरवर्ड पार्टीक गोंयान आनी गोंयकारान एक्सेप्ट केल्या. आमी सारखे रायट मार्गार आसात. गोंयकारांक एक रिजनलिस्टीक पार्टी जाय आशिल्ली आनी आमचे 4 उमेदवार पळय आसात, सालिगांव, शिवोली, फातोर्डा आनी वेली. हे 4य उमेदवारांक इतली ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मेळ्ळा कळ्ळें. आनी आमचें कॅम्पेनींग पळय जालां लिस्ट कॉस्ट कॅम्पेन. म्हणल्यार काँग्रेसीन बीजेपी कडेन फिक्सिंग करून फातोर्डाक ही ताका आमी फातोर्डाच दवरतले म्हणून, पूण तो भोंवलो कित्याक फातोर्डा हीज रिजल्ट इज अ फॉरगोन कन्क्लुजन. ही वील वीन वीथ द हायेस्ट मार्जीन. सो आमचे 4य उमेदवार जिखतले. वील हॅव ए 100% स्ट्रायक रेट. आनी हें आमकां एक कॉन्फिडन्स दितलें की आमचे प्रेझेन्स इन द असेंब्ली वील बी 5 MLAs. आनी ह्या प्रेझेन्सांतल्यान वी वील गो लॉंग. म्हळ्यार आमी खूब पयस वतले. आमी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वतले. आमी आतां पार्टीचो बिल्डअप करतले. सो एक वेळच्यान हें इलेक्शन एक टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अस. गोवा फॉरवर्ड पार्टी लोक एक्सेप्ट करता काय ना कळ्ळें. आनीक आमी मार्ग खंयचो घेवपाचो, आमचो मार्ग इज क्लियर. पार्टी गोंयची खातीर, गोंयकारा खातीर आनी गोंयकारपणा खातीर मार्क क्लियर. सो देर इज नो कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट. आनी आमचे 5य उमेदवार MLAs आतां मुखार पळय जातले तो होच एजेंडा असेंब्ली भितर फुडें व्हरतले. आय मीन हिंदू ऑल्सो इज एगेन्स्ट देम. सो एवरीबडी वॉन्ट्स BJP आउट. सो आमकां आग्नेल फेर्नांडीसाचो कसलोय भंय ना. तांणी जाय तशी नाचचें. ताजे बरोबर नाचपाक बरोबर कळ्ळें तुका, तागेले रेबॅक वाजोवपाक ताका कोण साथीदार ना. वॉट आय फील इज इट मे बी लुइजिन्स राजकीय कमर्शियल इगो. पर्सनल इगो न्ही वो डेफिनेटली. वो पॉलिटिकल कमर्शियल इगो. म्हळ्यार एक ताका एक भंय न्ही. आनी तें खरें आसा की विजय तर मातसो आनी मुखार आयलो. आतां लोक ताका एक गोंयचो लिडर म्हणून मानतात. पयलीं ताका फातोर्डेचो लिडर अशें म्हणटाले कळ्ळें. फातोर्डे सोडून आनी हें खंय रे, विजय खंय रे. आतां विजय तर खंय तर येता म्हूण सांगलें तर एक 200 लोक एकठांय जातातच मतदाना खातीर. आयकुपा तूं कितें सांगपाक सोदता. आनी हें सगळें कित्याक लागून जालें? हें सगळें जालां बिकॉज ही वॉज ए वन मॅन ओपोजिशन एगेन्स्ट BJP, एगेन्स्ट पर्रीकर, एगेन्स्ट पार्सेकर फॉर द लास्ट 5 years. फातोर्डा तुवें जर पळयलें आय मीन विजयाची एगेन्स्ट, इट्स नॉट पर्सनल इगो एट ऑल. इट इज जस्ट टू पुल हिम डावन. सो दिस इज BJP Congress fixing. It's a joint venture so that Damu Naik is elected. That is why it's very clear. कित्याक आतां हें पळय तूं काल गोश्ट घडली ती लास्ट 2-3 days ते पळय लिटरेचर पळय वाडटात. कितली छापल्या तांणी? 50,000 कॉपीज ऑफ बुकलेट्स. केदी व्हडली बुकलेट 22 पानांची एगेन्स्ट विजय सरदेसाय कळ्ळें. 22 पानां बुकलेट. कॅरेक्टर एसेसिनेशन, फॉल्स प्रोपागेंडा, मॅलिशियस कॅम्पेन एगेन्स्ट विजय सरदेसाय. जो एजेंडा पळय आसा आमचो नॉन नेगोशिएबल तो ते सरकारान फुडें व्हरपा जाय. आनी तो एजेंडा कितें? एक की repeal the investment promotion board. We can't allow our rivers to be converted into highways of coal just because of one Adani. Because it is Philip Neri versus Babush Anthony. Babush Rodriguez. So fight is little tough म्हणटा ते. पूण तुमगे उमेदवारा भंय ना रे म्हणटा ते. मीन्स ओसोण म्हजो गांव, ओसोण्या, चिचोण्या, वेळये, दॅट इज माय बर्थप्लेस ओसोल ना. सो मुगे सगळी ल्हानपण एज ए स्टुडंट आनी टील आय डीड माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन ते गांवाकच गेलां. सो आय गेट द फीडबॅक. दे से तुगे कॅन्डिडेटा भंय ना पूण मार्जिन्स मे बी लिटल लेस बट द वीन इज नो प्रॉब्लेम. बट तितू मार्जीन पडपा ना म्हणटाय ते. तांगे भाशेन सांगता तुका तो मार्जीन मेळपा ना सर. पूण तुमगे कॅन्डिडेट येयलो की येयलो. व्हीव्हीपॅट मशिनांचो मतांच्या गोपनीयतेचेर कांयच परिणाम जायना. लोकांनी कोणाक मतां मारल्यात ते भायर कशेंच कळचें ना म्हूण वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. व्हीव्हीपॅट मशिनाचेर लोकांनी कोणाक मत मारला ते कळटले म्हूण रुमर्स पातळप चल्ला. ताका लागून वेंचणूक आयोगान गजाल स्पश्ट केल्या. जर कोण अफवा पातळयतना सापडलो जाल्यार खंय खर एक्शन जातली.
We have got official frequently asked question on EVM and VVPAT. I request all of you to kindly popularize that. There are some notion about VVPAT among the illiterate quarter. We got to know that some people are saying that through VVPAT they will get to know who has voted for whom. So this we want to make it very clear that these are completely confidential machines and nobody will be able to see who voted for whom. This we want to make it very clear. The returning officers have already been instructed to launch an awareness campaign in the local BDM for such voters who are illiterate or who don't understand the local language. So they will make a special either through awareness campaign, through street play and other things. But we would like media to popularize this, that VVPAT are completely confidential machines and in no way anyone can get to know who has voted for whom. So secrecy of the vote is guaranteed. And I warn any rumor monger that if any such kind of rumor has come to our notice that a particular person is spreading rumor about VVPAT, we will take strong legal action. VVPAT यंत्र ताची बरोवकी कित्याक दवरता की जो मतदान करता ताका कळूंक जाय की आपूण मतदान कोणाक करता आनी आपणें ज्याचे मुखावेलो बटन दाबला त्याच मनशाक तें मत गेलां काय ना हें कळपाक जाय म्हणून. त्या हातूंतल्यान जी स्लीप येतली ती स्लीप कोणाक घेवपाकूय मेळची ना. ती स्लीप आपुणूच ऑटोमॅटिकली ताचे पोंदां जे बॉक्स आसतले त्या बॉक्सान वतली आनी ते बॉक्स तशाचे सील जातले. जर ते बॉक्स सील जातले जाल्यार ती स्लीप कोणाच्या हातान सापडची ना. म्हणजे सिक्रेसी वोटींग आसा तें डिस्टर्ब जावचें ना. तें बॉक्स ओपन करपाक मेळना कारण तें बॉक्स ताजे उपरांत परत आमी सील करतले. कारण फक्त तें बॉक्स दवरचें ना, यंत्र सकट बॉक्स परत सील करतले आनी सील केल्लें यंत्र आमच्या कस्टडीन हातूंत उरतलें की तें भायर कोणाक मेळचें ना. घेऊया एक ब्रेक.